Soglia porosus vorbe Devacia dobra zoruia Dacia mondiran sumuia Devacia dobra zoruia Dacia mondiran sumuia Nishonească morsa Sogli somna Ekat stanja nur kodu Anon moriti munda Evača dobra coruja Dača mondira zomuja Evača dobra coruja Dača mondira बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. आयचे मिसाचे बुलदान आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या लुईस फेर्नांडीस म्हयन्याचो उगडास देवान ताका सुर्गेचे सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागुया त्याच बरोबर आयचे दिसाक आपलो वाडदीस संभ्रमता ग्रेस मेनेसीस आनी लुर्देन आफोन्सो देवान तांचेर आपलो सुभ आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या देण्यांनी बरो म्हूण आमी मागुया आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते बरी वाटो घेवचे खातीर हे वेळार सगल्या आमच्या पातकांचो आमच्या चुकीचो आमी उगडास करुया आनी आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसडे मागून म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार आनी तुमकां बाबा म्हणलो म्हजो कन्या उत्सारून सोड मनान चिंतून तळण उत्सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत बाकी वंसरांत जावपार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक विनोदी करात सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक प्रार्थुया मोगाळ बाबा पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलो पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. ओजियेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेश्वर अशें सांगता मोजी रोजा नासतना तांणी राजा नेमले म्हाका कळय नासतना कुंवर नेमले आपल्याच भांगाराचे आनी रुपयाचे
निसोंटोनाक निर्मिलेले तांणी कुड्डे देव केले. समारिया, तुज्या पाटकुल्यांक हांव पाट कोत्ता. म्हजो राग तांचेर पेट्टा. केन्ना पर्यान इस्रायेलाच्यो पुतधुवो शूत जायनासतना उत्तल्यो? एका कलाकारान केलां तें देव जावं नजो. देखून समारियाच्या पाटकुल्यांक हांव उजो लायतलो. गोवांक कोणसां येवची ना, कोणसां पीठ दिवची नात. दितीत जाल्यार पोरकी मनशां तें खातलीं. एफ्रेमान वेदीचेर वेदी बांदल्यो, पूण ह्यो वेदी पातकाच्यो सोयोग जातल्यो. 1000 बोर पर्यान म्हजे समृद्धीचे कायदे हांव तांकां बरोवन दीन जाल्यार पोरकी कोत्ता तशीं ती म्हजें आयकुची नात. योद्न करूंक तांकां आवडटा. बरें तर योद्न तांकां करूं दी. तांकां मांस बरें लागता. बरें तर मांस तांकां खावूं दी. हें सगळें सर्वेस्पराक मानवना. तांच्या खोटेपणाचो तो आतां उगडास करतलो आनी तांच्या पातकाक खास्त लायतलो आनी तीं परतून इजिप्ताक वेतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार, देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. तुजें नांव सर्वेस्वरा. B7:23 पयलो आनी तिसरो श्लोक. B7 पेज 23.
पर तुमचे सोवे आसूं तुझे सोवे आसू मातिवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान होयला तुका सोम्या देंवचार बसुल्ल्या एका मोन्याक जेजू सुरशीं घेवन आयली आनी देंवचार काडटोच मोनो उलयलो आनी लोकांन अजाप जावन म्हणलें इस्रायलांत असले केन्नाच कोणेच देखूंक ना पूण फारिसेव म्हणूंक लागले हो देंवचाराच्या पोरदाना उदेशी देंवचार काडटा जुदेवाच्या देवस्थानांत शिकयत स्वर्गा राज्याचे शुभ वर्तमान पुरगुटीत आनी सर्व जिन्साचो पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नोकरा गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी पोरचेक पळोवन चुरचुरतालो कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवळी नाचलेल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबडी कशी जाल्ली तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें पीक खूब पूण वावराडी थोडे देखून पिकाच्या दोनया लागीं लवणे मोडणे वावराडी धाड म्हूण मागात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या इस्तानो एक घडणी एका दिसाक एका गांवांत घडली ह्या गांवांत जायतो काळ पासून बार नासले आनीक सोरो थंयसर मेळ्ळो नासलो आनी ह्याच खातीर गांवच्या थोड्या मनशांनी येवन एक बार बांदूंक सुरू केलें आनी बार बांदता म्हणटच कितलें निसणटो तें गांवचें जावचें आसलें ह्याच कारणान थोडीं क्रिस्तांवां एकठांय जालीं आनी तांणी फिरगोशीन वचून मागणें करूंक सुरू केलें खूब वेळ मागणें ती करतालीं आनीक भाव भयणो हें बार सुरू जावचें थोडे दीस आसा म्हणल्यार एक जोगील मारून ह्या बार आसले ताचे निसणटण जालें तें मोडून ताचे कुडक्यान कुडके जाले आनीक भाव भयणो हें पळोवन हे जे कोण बार बांदताले तांणी एक कंप्लेन केलें तांचेर ह्या लोकांनी मागणें केलें फिरगोशेन वचून आनी ह्याच खातीर आमचे बार हे मोडून पडले आनी भाव भयणो जेन्ना कोर्टान जेन्ना जुईज आसलो तेन्ना दोळगांयनी आपआपले आर्ग्युमेंट्स घातले ही क्रिस्तांव म्हणूंक लागली आमकां लागून हें बार म्हणूंक ना पूण ते जोगलावणी येवन बसून ते बार म्हणला दुसरे वाटेन हे बार बांदपी म्हणटाले ह्या लोकांक लागून ह्या क्रिस्तांवांक लागून ताणें मागणें केलोले देखून हें बार मोडलें तर भाव भयणो जुईज असो म्हणूंक लागलो हांवूच घुसपलां एके वाटेन आसात क्रिस्तांवां जाणीं मागणें केलें पूण ती म्हणटात आपल्या मागण्याक लागून हें घडोंक ना पूण दुसरे वाटेन आसात हे बार बांदपी ते म्हणटात ह्या क्रिस्तांवाच्या मागण्याक लागून हें बार मोडोंक पडलें बाबूनो आयच्या शुभ वर्तमानांत दोन तरेचे मनीस आमी पळयता एके वाटेन फारिसेव आनी दुसरे वाटेन सादो लोक फारिसेव धर्मशास्त्री भावार्थान वाडूंक जाय आसले कित्याक तांकां पवित्र पुस्तकाची सगळ्या धर्माची बारीक बारीक वळख आसली पूण भाव भयणो जेजू जेन्ना मिलाग्री ओजापां करता तेन्ना ते म्हणटात हो देंवचाराच्या पोरदाना उदेशी ह्यो मिलाग्री करता खरेपणी तांकां जेजूचेर अदीक भावार्थ आसूंक जाय आसलो पूण दुसरे वाटेन हांव पळयता सादो लोक तांकां घडये पवित्र पुस्तकाची तितली म्हायती ना हे फारिसेव धर्मशास्त्री वेतात ते भाशेन तितले फावटी ते देव मंदिरांत वचनात पूण तांचो भावार्थ जेजूचेर खर ते म्हणटात जेन्ना जेजू देंवचार बसुल्यांक बरो करता ते म्हणटात इस्रायलांत असले आमी केन्नाच देखूंक ना बाबून जायते फावटी आमच्याय जिवितान घडयेक अशेंच जावंक शकता आमी दर दिसा घडयेक मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता घोराब्यांत आमी तेर्स मागणी करता पवित्र पुस्तक वाचता पूण आमचो भावार्थ घडयेक तितलो खोल जायना आमच्यो करण्यो भावार्थाक सोबतात तसल्यो जायते फावटी घडयेक जायना
पूण दुसरे वाटेन आमी पळयता जायते मनशां घोडेक पवित्र पुस्तक ती घोडेक वाचिनात वो घोडेक 2 दिसा मिसाच्या बलिदानान वांटो घेनात घरांत घोडेक 2 दिसा तांचे मागणे जायना पूण खोल तांचो भावार्थ तांच्यो करण्यो भावार्थाक सोबतात तसल्यो 2 दिसाक असली मागणी करची न्हय अशें हांव म्हणना पूण बाबूनो ह्या मागण्या वरवीं ज्यो आमच्या धर्माच्यो करण्यो आमी करता तातूंतल्यान 2 दिसाक एक बरो मनीस जावंक हांवें प्रयत्न करूंक गरज 2 दिसा म्हजो भावार्थ इल्लो इल्लो वाडोवंक गरज जरी तर हें जायना जाल्यार हांव त्या मनशा भाशेन जातलो सुरवातेक हांवें सांगला ती घडणी तांणी मागणें केलें पूण आपल्याच मागण्याचेर तांकां भावार्थ ना आपल्या मागण्याक लागून कितें तरी बरेंपण घडलें हें मानून घेवंक तीं विसरतात तर बाबू आयच्या दिसाक ह्या वाचपाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी आमकांच प्रश्न करुया खंयच्या सोम्यांत हांव पडटा काय फारिसेवाच्या जांकां इतलो भावार्थ मेळ्ळलो पूण तांच्यो करण्यो तांचो भावार्थ पलको काय त्या दुसऱ्या मनशा भाशेन जेजूच्यो मिलाग्री उत्सवण्यो पळोवन हांव संतोसा हांव म्हजो भावार्थ जियेता काय थोड्याच वेळार आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या अवतारार उड्या सोऱ्या रुपान येतलो 2 दिसाक ह्या भावार्थाच्या करण्या वरवीं आमचो भावार्थ खोलावंक वाडोवंक आनी तो करण्यांनी जिवंक आमकां चोण्याकल्याक कृपा आनी बळ आमी मागून घेवया भेटून एक आमी गायन गावया सर्वेस्परा देवा C30 आणि 2 पान 40 आणि 2 C32 पेज 42 मोशा भाव भयणीनो मोशान तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात सर्वेस्परा आमच्या बाबा तुज्या नांवाच्या मनाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सुर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफोड कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळ्यान सोर ते आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडले ताचे उदिशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकणटा तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता Tuja mój Boga
बाबा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तीच बरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदकां दिवन बाबडताचो गोट पुरगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनोशवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोशवणपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बाबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुज्या पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती बागेवन जुसे तिचो पोती बागेवन धरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थोन हे वेळार आमी सगळीं धीर घेवन सांगाती म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुदी सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दिताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राज वट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या शोणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावया मोगा वांटप D302 5 7 आणि 4 D32 पेज 64 सगळी आमी उबी रावया प्रार्थुया बापा येद्या व्हडत्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सोदा मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू
हे आम्ही मागता ख्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाक आमी गायन गावया जिवितातूं उजवाडातूं K4 पान 141 K4 पेज 141. जीविताच्या जीवितातून जिविताच्या जिवितातूं तुझे जीवित म्हाका लाभो जिवीत म्हाका लाभो. उजवाडाच्या उजवाडातून उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजोच उजवाड म्हाका लाभो उजवाड म्हाका लाभो. सूर्याच्या सांगात्यातून सूर्याच्या सांगात्यातूं आभासोशी म्हाका पावो जीविताच्या जीवितातून जिविताच्या जिवितातूं तुझें जीवित म्हाका लाभो तुजो जिवीत म्हाका लाभो.